रस्ते व्हरता आमची घर मोडून तेन्ना आमकां कोण ना आतां ल्हान भुरगीं आतां तर घर मोडली तेणी आमी खंय वयतली भुरग्यांक आमकां हो अशे रस्ते नाका तो शेतांतल्यान व्हरो खंयच्यान व्हरो आमचे अडचण ना बायपास काडून शेतां तर व्हरत कोणाचें कितेंच वचना देवळो वचना वाडो वचना कांयच वचना आतां शेतां पाडंग आहा थंयच्यान व्हरा म्हळ्यार आमची घर मोडून कित्याक व्हरता भाटकार आमकां कांय दिवचें ना भाटकाराक कायदे प्रमाण कितें दितलो चला म्हणटलो मागीर आमी खंय वचपाचें इतलेंच मागता हांव की आमकां घरां ओडून आमकां रस्तो नाका गांव ओडून आमकां आमची घरां जाय तुमकां मिनिस्टरान बीन तशें सांगलां तुमकां दुसरे कडेन जागो दिता त्या विशयाचेर हांव घेता आयज म्हाका एक ह्याच माध्यमाच्यान ह्या विशयाचेर तुमी येयले म्हणून उलयतात आयज खंय तरी हे लोक 2 वर्सां धडपडटा जाल्यार म्हाका तरी दिसता आमदार गोविंद गावडेन हेजेर फॉर्म उबो रावंक जाय आसलो तो बरें करूं किंवा वायट करूं जी गोश्ट भितरली आसा ती गव्हर्मेंटान जो भितर आसा पळय मंत्री तेकाच खबर आसतली म्हाका जरी हांव खबर आहा म्हटली तर एक्विशन कितलें जावपाचें आसा बाबा ते लोक कशा त्रासान पडल्या कित्याक तूं एक बहुजन समाजाचो बारीक कश्टकरी समाजांतल्यान वयर येयल्लो मनीस सो तुका खबर आसूंक जाय आसली जेन्ना तुवें कोणाक विचारतले गव्हर्मेंट पयले आमदाराक विचारतले आमदार फॉर्म आसपाक जाय बाबा तो रस्तो करता आसतना कॉन्फिडन्सान गव्हर्मेंटान जरी घेतले ना आमकां आमदारान आमकां तो अलायनमेंट घालता आसतना तो नोटिफिकेशन काडच्या पयलीं हे आमदारान आमचो आमदार म्हणून तुजे पत्र पार्टी आसूं जाल्यार ते कोणीय आसूं पूण तो गांव जेन्ना गांव म्हणून येता तेन्ना आमदाराचें कर्तव्य आसलें प्रत्येक मनशाक विश्वासान घेवन योग्य रितीन तो प्लॅन करपाचो आनी गव्हर्मेंटाच्या कडल्यान घेवपाक जाय आसलें बाबा तो रस्तो वयता तो कसलो वयता NH4 वयता 748 एक्सप्रेस हायवे वयता तितून भूमची कितली घरां वयता कितली जागा वयतली तेजो फुडलो दुश्परिणाम कितें जातलो बाबा थंय देवस्थानां आसा हो विचार ताणें करपाक जाय आसलो म्हाका दिसता आयज पर्यंत आमी खंय कोत्र ना आमदाराचेर कित्याक म्हणटा जाणा तूं आमच्यान ताजो संबंद ना आमचो फक्त ह्या विशयाचेर हें आसा आमी की आमी आमचो गांव राखपाक खंय कोणाच कडेन कॉम्प्रोमायज करूंक शकना तो कोणीय येना मागीर जेन्ना गांवचो प्रश्न येतलो थंय आमी कोणाक हें करना ताका आयज बसून जर तर ताका कोणें तरी दुसऱ्यान सांगलें हें कर्म करपाक कित्याक तेजी एक बायट हांवें पळयल्ली तो बऱ्या विचारान उलयल्लो तो गांवाचो हीत जपोवन उलयल्लो आनी जो तेजे विचार आसले ते गांवा बद्दल बरे आसले ते कशे परतले मागीर आनी हो प्रसंग आमचेर कसो येयलो तो एक तेकाच खबर आसतली तेका कोणें सांगले तो रस्तो थंय घालपाक सो एक तर तेणें आमकां सांगचें बाबा हें घडलें कित्या खातीर कोणें ताका सांगलें थंयच रस्तो घाल कोणाचो बेनिफीट आसा थंय कित्याक आमी पळयता दुसरें ऑपोजिशनूय आसा तो थंयच घाल म्हणून लागता तोय खूब चाली रचता आमकां फोडपाक सो ह्या विशयाचेर आमकां खंय तरी आमी कन्फ्यूज आसा बाबा हें घडटा तें कित्या खातीर घडटा हें खंय तरी क्लियर जावपाक जाय बाबा एक जमनी खावपा खातीर आमच्यो भोमच्यो जाता काय आनी कित्याक जाता हें खंय तरी आमच्या तकलेचो विचार पयस जावपाक जाय हें आमचें मागणें आमदारा कडेन आनी आमदारान जें कितें घडलां लँड एक्विजिशन कितलें जाता हे हितून कितले जाण आमचे हे लोक काबार जावपाचे हो विचार अवश्य तुका लँड सर्वेन बीन गेलो जाल्यार तुका प्रत्येक खंयची जागा बसून जरी घेतलेली म्हणटा ते पयले जाल्यार ते जाग्यांनी हे गरीब लोकांची घरां 100 वर्सां वास्तव्य करून लोक रावणारे आसा हे लोकांची परिस्थिती कितें करपाचें जातली हेचो विचार तेणें करचो अवश्य इगो घेवन बसचो न्हू आमी कितें व्हडले लोक न्हू आमी राजकारणी न्हू आमी सामान्य मनीस राजकारण करूंक येवंक ना आमी फक्त आमचो गांव राखपा खातीर ही गुडी घेवन फुडें उबे रावल्ले आसा देव बरें